शिकळसन बापा तुझे समोर आयल्या दर्गा बलिदान भेटून जमल्या आमचे तुवे तुला कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता दिनवा शिकळसन बापा तुझे समोर आयल्या दर्गा बलिदान भेटून जमल्या आमचे तुवे तुला कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता सगळे सृष्टी सोरसणार तू आमचो मोग करता हरेक जीवी सो मोगान पोस करता कृपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयताय भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या दर्गा बलिदान भेटूंक जमल्या आमचे तुवे तुला कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता मोगेशच्या बाबेने बोवा परबाय सदीस देवान आमकां आज दिला सर्व आमी वर्त्या जिविताच्या देण्याने भरल्या आणि खंडीत जावन हर एक लागी आमकां हांगा सरपण ताणें दिलां ह्या खातीर देवाक आभार मानया देव उपकार वावड्या हार गां दिवन मिसेचें बलिदान पवित्र रचनावी माया मगान व्हडा संतोषान उल्हासान आनी संभ्रमान वता आमी आराम करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे हिसोवे आसो मोगाच्यानो सोम्याच्या जेवणांत वांटिली जावंक आमी सोम्याच्या वेदी बोवारी एक कुटुंब जावन सांगात जमल्या आयची देवस्तुती देव आमचो मोग करता आणि निरंतर आमचे लागीं उलोवंक खुशी व्हरता म्हणलो संदेश दिता आमी देवाचो मोग करूंक आणि ताका सदांच आयकूंक गरज आसली कृपा ह्या मिसा वेळार मागया मंगलोर दियेसेजींत आमी परिसराचो आयतार संभ्रमता प्रस्तुत काळार परिसर सर्व जिवी हांचे संरक्षण करचो कायदो आनी जबाबदारी आमची म्हणलें पापा फ्रांसीस आमकां जागयता ह्या मुखांत्र आमी देवाक मान करता आनी मनशांक जियोंक आदार दिता देखून परिसरांतय सदांच मोग दाखोवंक देव आमकां आदार दिवं मोगेच्या बाबेणीनो बोवा परबायच्या दिसा सगळी दियेसीज मंगलो दियेसीज लावदातो सी आयतार संभ्रमता सगळी वस्तू जानवरां सगळी सुकणी आणि सगळी जिवी आमच्या सांगाता एक जावन जियेत आसतना तांचें रक्षण करचें परिसराचें रक्षण करचें आमचें वर्तें कार्य जावन आसा ह्या खातीर सम्यान दिल्लें बरेंपण आमी वाखाणया सम्यान म्हणलें वसा हर म्हजे सुवार्ता हर एका जिवीक तुमी परगट करा आणि तेच परगटणी आमी करता आसतना आमचो मोग एकामेकाक आमी दाखोवचो जावन आसा मोगांत आटापून आसा सोम्याचें वर्तें मिसांव तें मिसांव मुखार सून व्हरता आसतना दीस वेता वेता आमी हेरांच्या सेवेंत वांटेली जाता आसतना आमी भागीदार जाता त्या सोम्याच्या वर्त्या कार्यांनी बाबा फ्रांसीस म्हणटा हर एकले तुमची भाव भयणी जावन आसात हर सगळे परिसर मोगान तुमी लेखोवंक जाय त्या खातीर देवान सृश्टी रचता आसतना त्या सृश्टीची जबाबदारी मनशाक दिली आणि आमी मनशांनी आमचे परिसर बऱ्या तरान राखोवंक नितळ निर्मळ दवरूंक जाय जाली सर बरेंपण तो सोम्या आमकां दिवं दी हर एकल्याची काळजां मनां सोम्या तें एक करुया आमी आमच्या उणेपणांत कांय सूख करना पातकान पडोन सोम्या तें पयस गेले हांव तर परत आमी ताचे लागीं येवया आणि सांगता म्हणया हांव पातकी सरपतदारा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आणि बरें साणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध
हो म्हजो बावड अपराध ह्या पासून बघ्यान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विरातिकात म्हण प्रार्थना मागता सर्पदा देव आमची एकाकत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सष्टाच्या छेवेताक फावो सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा उंसरखी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची कागद तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे गीता पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणावर वे तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतले तूं आमकां सोडयलाय तशें सश्टाचें सूख बगोवंक आमकां पावो कर आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आणि राजवर चलयता सश्टाच्या सश्ना एसेकियल प्रवोदेच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्पर मुजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्याचीं उतरां हांवें आयकलीं ताणें म्हळें मनशा पुता हांव तुका इस्रायल परदेशी म्हजेर उपरटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धडटां तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केलां ती हट्टी आनी दारूण काळजाची पिळगी तांचेशी हांव तुका धाडटां तुवें तांकां सांगूंक जाय सर्वेस्परो अशें म्हणटा ती तुका आयकूं वा आयकनासता रावूं कित्याक ती एक विद्रोही घराणें तांचे मदें
एक प्रवादी आसा म्हणून तांकां कळीत जातलें. देवाचें उतार हें. देवाची ओडकार. सर्वेस पोरान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सर्वेस पोरान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. तुझे सोम्या उबारता मोजे दोळे, तू सोम्या सर्गी आसा. धन्याच्या हाताचेर देश दवरलेल्या साकरा पोरी, मोजे दोळे तुजेर आसा. सर्वेस पोरान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. साकरणीचे दोळे तिच्या धनिनीच्या हातांचेर आसले पोरी, आमचे दोळे सर्वेस्पोर आमच्या देवाचेर आसा. ताने आमची काकूळट करीस, ताचेर आमी ते ठेवयला. सर्वेस पोरान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. काकूळट कर सर्वेस परा, आमची काकूळट कर. आमी सर्व नालिसायेन भरल्या, वय ग्रेस्तांचे हिंसोनेन गर्व्यांचे बेपारव्या. आमचो आत्मो भरून गेला. सर्वेस पोरान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सर्वेस पोरान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सान पावलोन कोरीतकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, म्हाका फावो केल्ल्या सादारण उकडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पसत गर्वान पडनये म्हूण म्हज्या कुडीन एक पडापडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वान पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडत आसा. हो दुस्मान म्हजे ताण पयसरो म्हूण 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशांच्या अस्कतगायेक म्हजी सगळी सकत दिसून वेता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतगायेच्या वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अंतस्करणांनी बेपरवानी, कश्ट आणवारांनी, दगदण्यांनी आनी आट्या विट्यांनी हांव दोशी जालां. कित्याक हांव वस्क तेन्ना हांव निजायकी सक्तीवन. देवाचे उतार हे. देवाची ओडकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस परसोत्मो मुजेर आसा. दुर्बळ्यां बरी खबर परगड करूंक
म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू 322 आपल्या शिसां सांगाता आपल्या स्वंत गावाक पाटी आयलो. साबतसो दीस येतस तो सिनगोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवन आयकल्ले सबार जण अजाप जाले आनी म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्ल्या ती जानवाय कसली जावयत आनी हाच्या हातांनी असलीं असर्यां घडटात तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो जुजेचो जुदासो आनी सिमांसो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले. तर जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्यां धैर्यां मोदें तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचे हात दवरून तांकां बरी केल्ले सोडल्यार हेर कसलेंच असर थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळड्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचे उतार हे. वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना संपले उपरांत एकलो मानेस्त म्हाका मेळोंक आयिल्लो आनी ताच्या काळजाची दूख तो सांगूंक लागलो. तो म्हणा लागलो, कोरोना वेळार हांव कसो गी एक एर टिकेट काडून गांवाक येवन पावुल्लो आनी गांवाक येवन पावुल्ल्या उपरांत म्हज्या घरा हांव वेता आसतना म्हाका तें येवकार दिवंक ना, स्वागत म्हाका मेळोंक ना. ताच्या बदलाक म्हाका सांगलें जावन आसा, कोरोना आसा कोणा तूं एकसुरो राव. आनी ह्या वेळार तो म्हणटा, म्हज्या काळजांत असली दूख भोगली, ह्या म्हज्या कुटुंबा खातीर कितलो हांव वधाडतालो, कितले त्रास हांव घेतालो, कितले वावर हांव करतालो, जाल्यार आज हांव घरा येता आसतना म्हाकाच तें जागो ना. आनी तो म्हणटा, कसोय तो कोरोनाचो काळ संपलो, देवान म्हाका जिवान दवरलो, परत हांव म्हज्या घरा गेलो. आनी त्या वेळार हांवें म्हज्याच कुटुंबा कडेन म्हळें, हांव तुमचोच जावन म्हाकाच तुमी स्विकार करोना तर आनी कोणाक तुमी स्विकार करशात. ती दूख आतां हांवें संपोवन दरान सोडून दिल्या, कित्याक म्हळ्यार ती दूख काडून हांव म्हजें कुटुंब बरें करूंक शकचो ना. परत म्हज्या कुटुंबाक सांगता, हांव एक जावन जें कितें हांव पयलें काम करून वावर करून म्हज्या कुटुंबाक पसतालो त्याच प्रमाणे हांव पसून आसा म्हणा लागलो. जेजूच्या वर्त्या जिवनांत घडिल्ले घडीत ताच्यात मायगांवाक वेता आसतना हो सुतारीचो पूत, हो त्या मोरयेचो पूत, हो ताचो भाव असो भाव म्हणटा आसतना जेजू कितलें भोगोंक ना जावंक पुरो. पूण जेजू कितें करता, सगळें जाणा जाल्लो जेजू त्या जाग्यार थोडी पुणी असर्यां करूंक पळयता. कित्याक भावार्थ थंय नातलो, ह्या मनशां थंय, ह्या जेजू थंय तांकां पात्येणी नातली आनी त्या देखून ताका ते पयस धांवडोंक पळयताले शिवाय ताचे पात्येणी दोन मागोंक पळयनातले. जेजो अधिकार तांकां कळीत नातलो आनी ह्या देखून थंय जेजून चड अजापां करूंक जावनान. म्हज्या भावना भयणीनो, जायते फुडें आमी चिंतूंक पुरो, आमी बळवंत, आमचे थंय गर्व आसा,
आणि तो गर्व करून आमी मुखार गेल्या तर हंकारान भरता आणि हाका वखत दिल्लें जावन आसा साम पावलो न्हू आयच्या दुसऱ्या वचपांत बोवा परबायतरान तो आमकां सांगता अस्खतकायेंत आमी सदांच संतोष पावोंक जाय कित्याक त्या अस्खतकायेंत आमी संतोष पावता आसतना साम पावल आपल्या जिवितांत अस्खतकाय सयत संतोषान उल्हासान संभ्रमान आपल्या जिवन मुखारसून व्हरोंक तो शकलो त्या खातीर सबार पावटी तो अस्खतकायेंत पडटा आसतना तो देवाची ससाय मागोन घेतालो आणि अशें आसता आपलें जिवनंत देवाक ताणें समर्पीत केलें आमी आमची अस्खतकायेंतच रावल्यार आमचें नाश जाता ताच्या बदलाक आमची अस्खतकाय जेजूक आमी समर्पण दिवंक जाय अस्खत आमी वय फातके आमी वय आमचे थंय खोटेपण आसा आमी चुकी करता तडफडी चुकोन पडटा मात्र न्हय देवात हांव पयस गेल्ले समय आसतल्यो पूण आमी समजून घेवंक जाय आमी अस्खत सैमाचे जाता आसतना देवाची कृपा मागोवन घेवंक जाय त्या खातीर संपाल कितें म्हणटा इट्स ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी ताची कृपा म्हाका पुरो ताच्या कृपेन हांव जियोन आसतना सगळें बरेंपण आपणावंक शकतलो त्या खातीर संपाल म्हणटा हांव म्हाका ते खालते करन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो असो म्हणटा मासांत रिगलेल्या खांट्या बरी म्हाका ती अस्खतकाय दोसता आणि देवान अस्खतकाय दिल्ली कित्याक म्हज्या वर्तेपणांत हांवें गर्वाक पडनाये म्हणो हांव अस्खत तेन्ना क्रिस्ताची सकत आनी कृपा म्हज्या अस्खतकायेंत व्हडवीक उसारूंक आदार दिता क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करच्याक हांव अस्खतकायेंत सक्तेवन जावन उरोंक आशेता पळया म्हज्या अस्खतकायेंत क्रिस्ताची सकत वर्तेपणांत म्हाका सकत दिता बळवंत जावच्याक हांव तयार जाता तर म्हाका न्हू अस्खतकाय म्हणून आमी ओगेत रावन बसचे न्हय अस्खतकायेन आमी लिपोवन वयचे न्हय अस्खतकायेंत आमी देवातान पयस वयचे न्हय देवाक लागीं सरून देवाची ससाय आमी मागोवन घेतली जाल्यार बळवंत आमी जातले अस्खतकायेंत जायते वंजले सबाद दाखले आमच्या मुखार आसात जेजूचे सीच अस्खत असले कित्याक इतले बिजुडे कित्याक तुमचे थंय भावार्थ ना म्हण जेजून सवाल केले पूण उपरांत जेजूच्या पुन्हा जिवनपणा उपरांत पेंतेकोस्ताचे वर्ते पवित्र आत्म्या सकताचे देवल्या उपरांत वर्त्या तरान सुवार्ता प्रकट करूंक ते गेले आपलो जीव आपल्या मेस्त्री खातीर ताणें आरयल्लो जावन आसा आणि ते जावन आसा आपल्या अस्खतकायेन जेजूची सकत ताणें जोड घेतली ज्यो पात्रियार्क जायते अस्खतकायेन आसलो पूण देवा सांगात तो रावलो सुकोन पडोंक ना खंयच्या जेवसरान नाडल्यार ताणें सण सोडूंक ना अब्राहम भावार्थाचो बापूय अस्खतकाय संपडलो जाल्यारय ताणें देवाची ससाय सण सोडोंक ना दावीद राय साम पेद्रो साम आगस्टीन तशेंच साम आंतोनो ताकाय जायती नाटण्यां आयली जायती अस्खतकाय व्हडलो मनीस जायतो जाणटो जायती जाणवाय म्हूण ताका जेवसा नाटताले गर्वांत भरच्या खातीर पूण साम आंतोनो देव जेजू लागीं वेता आपले अस्खतकाय वळखून घेता बळवंत जाता साम आगस्टीन पात केल्लो पातखी जाल्यारय आपले अस्खतकाय वळखून घेता परत पाटी वेता सोम्या थंय एक जाता बोवा परबायचो बलिश्ट सान जाता सोम्याक वरती रुजवा जाता हांव आनी तुमी आज अस्खतकायेन भरल्या म्हणो आमी भिवकुरे जावन बसोंक जायना अस्खतकाय आसतना सोम्याची सकत आमच्या अस्खतकायेंत बदलावण हाडूंक शकता परिवर्तन हाडूंक शकता मात्र न्हय आमी सदांच बळवंत जावच्याक अस्खत आसतना देवाची कृपा आमकां गरज आसा देवाच्या कृपेन सदांच बरोवंक आमी आशेवया कित्याक हर एक मनीस आपल्या जिवनांत चिंतूंक बरो हांव अस्खत हांव केदाळे अस्खत म्हण आमी चिंतूंक नजो कित्याक आमी देवा थंय आसतना आमी बलिश्ट देवाची बलिश्ट हातेरां कांयच नातलो सान फ्रांसीस आसीस सगळी इगज माता दुरस्ती करता आपली अस्खतकाय तो वळखून घेता आपल्या अस्खतकाय सुमे म्हाका समर्पीत करता आनी तो म्हणटा
तूंच म्हाका आदार. आमी कितेंच केल्लें हें दोळना आनी मुखार आमी आराम करया म्हणटा आनी सम्याचें वर्तें मिसांव तो मुखारसून व्हरता. आज आमकांय तसो देव तें मिसांव ताणें दिलां. तें मिसांव संपण करच्याक सुडसुडायंत भरच्याक खरो संतोष उल्हास आनी संभ्रम आमच्या जिवनांत आसतना जेवसाची विदोळी कितली आसली तरी आमी अस्कत कांय सांपडनासतना बळवंतरान देवाची सकत आमी आमच्या जिवनांत मागया. देव सदांच आमकां राखता आनी पोसता. हर एका मनशा जिवीत ताणें दिलां. तें जिवीत सुमाधर करूंक, परमळीक करूंक, फळाभरीत करूंक, अपुरबायचें करूंक देवाची कृपा मागया. आमेन. भाव भयणीनो, आमचो बोवाळ तेका निजा देवा ते आमी उसारूंक देवान दिलें तें वर्तें म्हणून आमी वाखाणया. सदांच आमकां तो राखता आनी पोसता. त्याच वर्त्या बोवार्थांत आमी सांगता म्हणया. एका सतमंता सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला. देवतावन देव उजवडतावन उजवड घरा देवतावन उपजलो करो देव. तो देवतावन जल्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मेरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत 5 बेल घाल ताका गुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या रजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समजर को नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवा देवर बी तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी दमदतरी स्थापिल्ले सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो बाप सदांच आमची मागणी आयकता. जें कितें आमी करा बोवाळटान ताचे लागीं मागता खंडीत जावन तो दिता म्हळ्यार बरवशान आमची प्रार्थना आतां आमी देवा मुखार उसारुया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्यान बरोवन धैर्यान तुजे उतार परगटोवंक आनी आधुनीक संवसारांत खरे प्रवादी जावन जियोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तुजी खुशी समजून घेवंक आनी तुज्या लोकांची सेवा करूंक तांकां बरें मोन लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. प्रवादांचे मिसांव स्विकार केल्ल्या याजाक धार्मीक आनी लायकांक तुजे कृपेन बोर. आपल्या मिसावांत येवच्या कश्टांक भियेनासतना धैर्यान हो वावर करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे मदें तुजें उतार परगटूंक धाडलेल्या प्रवाद्यांक मानान लेखून तांचे मरिफात तुवें परगटचें उतार स्विकार करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेंत वळवळच्या आनी उतार प्राये वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक गरजेचो आदार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक ससनिकाय आनी बोड लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जालेल्या आमी समेस्तनी तुजो ताळो आयकून तुजो मोग वळखून तुज्या मिसावांत वांटो घेवंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. देविका गुजारे तेरे मंदिरांत जमल्या हर एका भुरग्यांक सम्या तूं आपड. ताच्या गरजांक तूं पाव. जें कितें ताच्या काळजाचे आटिविटी आसा तें समजून घेवन तुजे कुशे प्रमाणे आमी सर्वांनी भोव मोगाची आनी मैपासाची जिणी जिवन खऱ्या बावडटान तुका सत्मानून गानिजा देवाच्या सेवेंत सदांच आमचें जिवन नंदन करूं आमकां तूं कृपेन बोळ. सो जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन.
मोग्या संगी गे आमची काळजां अत्रेका ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या मोग्या संगी गे आमची काळजां अत्रेका ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या तुझ्या मेजा भोवती आमी हाजर जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेतांव हे बापा सर्गीच्या मोग्या संगी गे आमची काळजां अत्रेका ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या तुझ्या रक्तान धुल्लो विस्तारलो पोत तुजो आशेता कवच्या कुडो तुवें आमकां दिवचो तुका दिवंक आसल्या मोग आमच्या काळजाचो हे बापा सर्गीच्या मोग्या संगी गे आमची काळजां अत्रेका ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या मोग्या संगी गे आमची काळजां अत्रेका ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदता त्या बापा मानतात असलें जा म्हणा मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर तूं मानून घे सर्वेस्वर आमच्या बापा तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता त्या बालये वरवीं आमचे अंतस्करां नितळ जावणी सर्गीचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दिसादी सुफळ कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक देन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्पद आणि सशनाच्या देवा सरकळे आणि सत्य आमी तुका दिन वासम फावो हो कायदो नीती सोणी आमच्या फायद्याचो मनशा कुळाच्या वर्त्या मोगा पासून आपल्या क्लास पुत्या संवसारात दांडिलो त्या पुतान आमचो असोय मोग केलो की त्याच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां जोडोन दिले त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गीचो सजाळबाण निरंतर गायतात तुजे मुखार सर्वेस्पर सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून पवित्र कर म्हण आमी मागता
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परिचय जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टे करारचें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Poverty a good burger to ya. So me Jesus meno Jesus जीवन झाला Jesus जीवन झाला Jesus नव्यान येतलो. बापाचे क्षमणास आनी पुन्हा जवानपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वचिविता सोड आनी सोडवाची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेला आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेच्या विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजेतीचो पती दमदूत सान फ्रांसीस सान क्लारा सांत आंतोन सान पियो आनी सो काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जाताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान भोव वापरपाचें प्रार्थना आमकां शिकयलां. सदांच बावर्तेची गटाय आमी रचूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवन बऱ्यान मानून हाडूंक दिल्लें तें प्रार्थना सांगाता भक्तीन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस घे आमकां आनी सर्गीच्या मागणे आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्त जेणे बरोशानात रक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुडे आनी सरा कदांतली वाठय. केदार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तनुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देव
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप कातेले आमची कागद देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दी मगच्या बाबेने पळे आमचो स्वामी जेजू हर एका घडी आम्ही संतोषान उल्हासान आमच्या जीवन संभ्रमच्याक तो आमकां पोणे दिता अच्या जेवणाक आपलेले आम्ही सर सुभागी सम्यांत म्हणजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली काळजादार कोण बोडयता तो मोसो जेसू काळजान कोण एकत्रिता तो मोसो जेसू गोपान म्हाका आरयताय तुका मोजी तांबयताय कोण तो मोसो जेसू कोण तो मोसो जेसू काळजादार कोण बोडयता तो मोसो जेसू काळजान कोण एकत्रिता तो मोसो जेसू गोपान म्हाका आरयता तुका मोजी तांबयता कोण तो मोसो जेसू कोण तो मोसो जेसू काळजान मोज्या स्वादीक जेजू येणे हे तुझे वर्णूक नजो जाल्ले केदे वर्ते भाग मोजे काळजान मोज्या स्वादीक जेजू येणे हे तुझे वर्णूक नजो जाल्ले केदे वर्ते भाग मोजे महिमा तुझी सदांच गावं तुझेच बरी हांवें जावं काळजान मोज्या बरय जेजू कलोब नांव तुजें काळजादार कोण बोडयता तो मोसो जेजू काळजान कोण एकत्रिता तो मोसो जेजू गोपान म्हाका आरयता तुका मोजी तांबयता कोण तो मोसो जेजू कोण तो मोसो जेजू मोगान मोज्या बरोवन जेजू जीव तुवें दिलो तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका दोंडीतळ केलो मोगान मोज्या बरोवन जेजू जीव तुवें दिलो तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका दोंडीतळ केलो म्हाका सांगीतलो सोडच्या सरकारा जावे सोडच्या हांव तुजो जाताना जेजू तूं मोजो जालो काळजादार कोण बोडयता तो मोसो जेजू काळजान कोण एकत्रिता तो मोसो जेजू गोपान म्हाका आरयता
जेजू वाट दिसाना तुझे विणे एक सुरो काय करूंक सकना उजवाड तुझो दोसा जेजू वाट दिसाना तुझे विणे एक सुरो काय करूंक सकना गरजान तुवें उरूंक जिवो योगासो पेटय दिवो चलो आगे पोरयान जेजू कळा नासतना अर्जादार कोण बळयता तो म्हजो जेजू काळजान कोण येवकत येता तो म्हजो जेजू कोपान म्हाका आरयता तुका म्हजी तांबयता कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू जेजू म्हणटा हांव आयलां भगवंता खातीर न्ही जो कोण अस्खत पातकी जावन आसा त्याच्या खातीर त्या देखून जेजू सांगता सदांच आमच्या अस्खतपणांत आमी ताचो आदार घेवया प्रार्थया बापा येद्या वर्त्या देण्याने तुवें आमकां भरलाय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळों तुजे सांगता सदां सुखार गान देव आनी तुज्या कृपेन भरून दीस वेता वेता तुज्या जिवितांत आमी संपूर्ण दारां वांटेली आमकां तो पावक कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पद वेदाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सदांच बळादीक जावन बळवंतरान क्रिस्ताच्या वर्त्या सेगुणांनी बरोवंक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार प्रजांचे शीस करा पवित्र स्थान दिया असा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां भितरी आसा येते वावराळी पूर्ण तोडे माग्या आमी दया लागी धाडच्या क्रिस्ताची करे माग्या आमी दया लागी धाडच्या क्रिस्ताची करे कोसा प्रजाची शीस करा पवित्र स्थान दिया क्रिस्ताचे कृपे निवारांक आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन